नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. ओडीपीचेर जे लोक हरकती वा दुरुस्ती सुचयतले तांकां विश्वासान घेवनच ओडीपीन बदल. मायकलाचे उतर. काँग्रेस म्हणटा पयली आरपी. दत्तप्रसाद म्हणटा दुबाव येता. ग्रीन ट्रिब्युनलाचो आदेश आनी हायकोर्टाच्या ग्रीन सिग्नला उपरांत बीजेपीचो उपाध्यक्ष अनिल होबेचे बार मोडले. उपजिल्लोधिकाऱ्यान केली अर्ध्याच बांदकामाचेर कारवाय. साळावले उदकान मँगनीज मर्यादे भायर वाडिल्ल्यान दक्षिणेतले 4 तालुक्यांची उदका पुरवण मर्यादितूच. धरण भरून व्हावसर 4 तालुक्यांक उदकाची धडगत ना. रामसेनेचो मुखेली मुतालिकाचेर गोंयान येवंक बंदी कायम. सरकाराच्या आदेशाचेर हायकोर्टाचो शिक्को. व्यक्तिगत हक्का परस कायदो सुवेवस्था महत्वाची, हायकोर्टाचे मत. केप्या बार्शे पाडीगांवच्या लोकांची कुमेरी शेतां रोपां रानां खात्यान हुमटायली. लोकांचो पोटा पाण्याचो प्रस्न. इतली वर्सां रानां खाते खंय आशिल्ले, लोकांचो प्रस्न. आणि खेळा प्राधिकरणाक बेटेच वादान ओडचे न्ही म्हणटा कार्यकारी संचालक संदीप जाकीस. जीएफएचेर अन्याय केल्लो ना. फातोड्डेच्या आर्टिफिशियल टर्फाच्या वापरावेल्यान वाद. खबरो विस्तारान. ओडीपीचेर जे लोक हरकती घेतले वा दुरुस्ती सुचयतले तांकां विश्वासान घेवनच सध्याचे ओडीपीन बदल करतले अशें उतर उत्तर गोंय पीडीएचो अध्यक्ष मायकल लोबोन दिला. काँग्रेस म्हणटा पयली प्रादेशीक आराखडो करात, मागीर ओडीपीक बी हात घालात. आता करतात ते फक्त बिल्डर लॉबीच्या फायद्याचे असो काँग्रेसीचो आरोप. भाजपाचो ताळगांवचो फुडारी दत्तप्रसाद नायक म्हणटा मायकल उतर दिता ते बरें आसा, मात अजुनूय दुबाव येता. Why suddenly you open now? RP is to be brought out. The government came to power riding on the sentiments of the people and the social civil society that RP should come. Congress was thrown out. You keep that in deep freezer for 3.5 years and now you want to open ODP. Why? Why not RP first? की जावच्या पयलीं आमकां पयलीं दाखय कितें न्हय नाल्यार आमी एज्युटेट करपाक रेडी. तालिगांव ओडीपी जो आयज ओपन जाला 2006 फायनल जाल्लो. आयज 2016 पावला आमी. 10 इयर्स जाले, 15 जाले, 9 इयर्स कंप्लीट जाले. जे एरर्स तितून आहा, जे डेलिबरेट एरर्स केल्ले आहा, जे चुकोन घडलेले आनी डेलिबरेट कितकेच जाणांची लँड आता कितले जण भाडकार थिंगा आसले तेंची लँड इन्स्टिट्युशनल झोन केल्ली आहा. सेटलमेंट झोन आसली ती इन्स्टिट्युशनल केल्ली आहा. तेंकां इन्स्टिट्यूट घालपाचेच ना थिंगा. कोणाची लँड सेटलमेंट आसली ती ऑर्चर्ड केल्या. त्या टायमार द पर्सन वॉज रिप्रेझेंटिंग तालिगांव वॉज बाबूश मोन्सरात इन 2006. He was the MLA. Okay, now you are trying to. Who was the chairman? Now Nilkant Dalankar. Yeah. Now you are trying to correct it with his wife. So कसले correction करतलो? She is the only member who is representing Taligaon. There is not a local villager on the board of PDA. She is the MLA. Without taking any local villagers into confidence, how you expect to do the changes? We have kept the जे plan गोवान open. वाईट केला ते बायल कशी सारखे करतले काय ना ते सिंपल हातून सांग कितें? की जेन्ना तू तुझे सगळे करेक्शन करून मोकळो जालो मागीर तू ताळगांवच्या लोकांक तो फायनल करच्या पयलीं कितल्या जाणांक पळोवपाक दितलो काय ना. कोणे आमकां सजेशन ऑब्जेक्शन दिला तेंकां आपोवया न्हू. ओके ओके. बीजेपीचो उपाध्यक्ष अनिल होबेचे बार आणि रेस्टॉरंटाचो काय बेकायदेशीर भाग बिरेस्तारा मोडलो. ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या आदेशावेल्यान आनी हायकोर्टाच्या ग्रीन सिग्नला उपरांत हे बांदकाम मोडले. हो आदेश आपणाक मान्य म्हूण होबळे म्हणटा, पण बांदकाम मोडपाविशीं कसलीच नोटीस दिवंक ना म्हूण होबळे बेजार जाल्ल्या भशेन जालो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान डेमोलिशन स्क्वॉडाक घेवन मामलेदार आनी पुलिसांच्या हजेरेन अर्द बांदकाम मोडलें. सांगपाचें ना, फक्त आतां न्यायदेवतेन कितें न्याय दिला पळय तो मान्य करता. अजून सर्टिफाय कॉपी घेवंक ना. हांवें सर्टिफाय कॉपी घेतकूच हांव डिस्चार्ज करता. तुमकां केन्ना कळयला? कांयच कळोवंक ना म्हाका. डेमोलिशन बी आहा म्हणून कांयच कळोवंक ना. डिमोलिशन आयज येवपाचें आहा म्हणून कांयच कळोवंक ना म्हाका. वयल्यान म्हाजें सामान पासून काडूंक मेळोंक ना.
No, the Green Tribunal has passed the order to demolish the structures in survey number 65/1 and survey numbers 83/2A of village Morombi Ground, and accordingly we are complying with the order. The other structures which are still standing over here. Which structures? This structure. The structure which is existing in particular survey we are demolishing. Demolition squad was provided by the Deputy Collector Kiswadi Panji to demolish the illegal structures standing in the land survey number 65/1 and 83/2A in village of Morombo Grande. The morning we started to demolish the structure which is erected in the same survey number, and the area and the structure was identified the land survey of the department and the CRJ member of the CRJ authority. NGT has also directed to examine the other structures surrounding The department will take their own steps to identify all the structure which is legal or illegal. My role is only to demolish the structure as per order passed by the Deputy Collector. एनजीटीन आदेशान म्हणिल्ले सर्वे क्रमांकान आशिल्ली तितलीच बेकायदेशीर बांदकामां मोडल्यात. होबळेचे बार आनी रेस्टॉरंट 3 सर्वे नंबरांनी येता. बिरेस्तारा 2 सर्वेतली बांदकामां मोडली. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. पावस पडटा तशें साळावले धरणान मँगनिजाचे प्रमाणय वाडत चल्ला. परिणाम 4 तालुक्यांचे उदका पुरवणेचेर जाला. ते भायर सांग्यार परत परत लायट गेल्ल्यान दक्षिण गोंयचे उदका पुरवणेक सापूच त्रास जावंक लागल्या. परिस्थिती जाग्यार पडपाक म्हयनो वचूं येता. धरण भरून वचपाक लागल्या उपरांतूच मँगनीज देंवतले म्हूण PWD सांगता. साळावले उदकान मँगनीज मर्यादे भायर वाडिल्ल्यान दक्षिणेतले काणकोण सोडल्यार 4 तालुक्यांची उदका पुरवण मर्यादीत दवरल्या. दक्षिणेतले सांगे, केपें, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्याची उदका पुरवण नित्या भशेन ना. फाटले सप्तक जाले साळावले धरणान मॅग्नीज वाडिल्ल्यान साळावले प्रकल्पांतल्यान जावपी उदका पुरवण मर्यादीत दवरल्या. पावसाच्या सुरवातीक साळावले धरणान दर वर्सा मॅग्निजाचें प्रमाण वाडटा. अंदू पावसाचो नेट कमी आशिल्ल्यान सद्याक परिस्थिती बरी आसा. मात जसो जसो पावस वाडटलो तशें मॅग्निजाचें प्रमाणूय वाडटलें म्हूण PWDचो EE सांगता. जो मेरेन धरण भरून व्हावना तो मेरेन मॅग्निजाचें प्रमाण देंवचें ना. ते डिपेंड्स ऑन पावसाचे चड पावस मे इनक्रीज आनी जेन्ना डॅम ओवरफ्लो जायना तेन्ना म्हळ्यार ते तशें आसता. एक ओवरफ्लो जालें मागीर तें प्रमाण कमी जायत वयता. एक वटेन उदकांत मॅग्निजाचें प्रमाण वाडटा, दुसरे वटेन वीज पुरवणेन साळावले उदका पुरवण प्रकल्प आनी पुराय साळावलेचे उदका पुरवणेची वाट लायल्या. सांग्यार लोकांच्या लायटीचे हाल चल्ल्यात. लायट ह्या दिसांनी लायटीचो चड प्रॉब्लेम जाता. जून म्हयन्यांत तर चडच गेले लायट. तेजेन कितें जाता, इवन 1 मिनट तरी लायट गेली आमचे 10 MLD उदक इफेक्ट जाता. कित्याक म्हणल्यार फिल्टरी एक परते प्लांट परते कंप्लीट चालू करपाक 45 to 60 मिनट्स लागता. सो तितलो क्वॉन्टिटी उदक इफेक्ट जाता आनी ते फ्रिक्वेंटली जर वचत ते इन मल्टिप्लिकेशन तशेंच मल्टिप्लाय जाता. तशें पण तो मेन प्रॉब्लेम तो. पावसाचो सध्याचो नेट आनी लायटीची परिस्थिती पळयल्यार पावसाच्या दिसांनी साळावले सावन उदकाची पुरवण जाग्यार पडपाक म्हयनो तरी लागू येता. तो मेरेन दक्षिणेतल्या तालुक्यान उदका पुरवणेचे कांयच धड ना. प्रुडंटा खातीर ब्रिजेश देसाय. घेऊया एक विराम.